नमस्कार, पळूया अपडेट खबरो। कर्नाटक म्हादयच्या उदकाचो वांटो मागता 4 TMC फीट वाडोवन उदक पियेवंकूच न्हय शेता भाटाकूय जाय कर्नाटकाचो नवो आर्ग्युमेंट। महाराष्ट्राच्या विर्डी धरणाचेर निर्णायक सुनावणी 9 डिसेंबराक। गोंयची 91% स्कुलां शिक्षक दिसा मोदीचे भाषण आयकुपाचे तयारेत। शिक्षण खात्यान स्कुलांनी केली टीव्ही सिग्नलाची व्यवस्था। केंद्रीय HRD मंत्रालय मागतले स्कुलांचो रिपोर्ट। GCAच्या व्यवस्थापकी समितीत 2 गट। सहकार गटाचो बाळूक अध्यक्षपदा वयल्यान देंवोवपाचो थाराव। फडके पद सोडूंक ना तयार। बाळू करता कायद्याची भाषा। एडव्होकेट जनरलाक सरकार दिता हिस्पा भायर फी। राष्ट्रपती सरन्यायाधीशाचे पगारा परस एडव्होकेट जनरलाची फी मायज। एक्टिविस्ट आयरिस मेळो राज्यपालाक। राज्य सहकारी बँक मायनिंग रीण व्याज माफीचेर पळयता रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाची वाट। RBIची जाग माग ना। सरकाराचे रीण आधार येवजणेची अधिसुचोवणी खंयच्याय खिणाक। खबरो विस्तारान। कर्नाटक म्हादयच्या उदकाचो वांटो आनीक 4 TMC फीट वाडोवन मागता। उदक फक्त पियोवंकूच न्हय शेता भाटाकूय जाय म्हूण कर्नाटकान आतां ट्रिब्युनला मुखार नवो आर्ग्युमेंट घाला। इतले मजगती महाराष्ट्राचे विर्डी धरणा आड गोंयान घाल्ल्या अर्जाक जाप दिवंक म्हादय ट्रिब्युनलान महाराष्ट्राक 4 सप्तक त्रास दिला। गोंयच्या अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जाली। विर्डीचे काम बंद उडोवचें म्हूण गोंयान मागलां। 9 डिसेंबराक निर्णायक सुनावणी सुरू जातली। ते पयलीं 2 डिसेंबर मेरेन गोंय धरून सगळ्या प्रतिवाद्यांक केशी ज्यो गजाली जोडपाच्यो बदलपाच्यो आसात त्यो करून घेवच्यो पडटल्यो। म्हादयचे उदकाचे वाट्याचेर ट्रिब्युनला मुखार बुधवारा सुनावणी जाली। गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान आपापली बाजू मांडली। कर्नाटक इतलो तेंप 7.56 TMC फीट उदक मागताले। आतां कर्नाटकान आनीक 4 TMC फीट उदक वाडोवन मागला। पिवपाच्या उदका खातीर म्हादयचें उदक जाय अशें कर्नाटकान लवादाक सांगिल्लें। पूण आतां शेतकारांक शिंपणावळी खातीर आनीक 4 TMC फीट उदक जाय म्हूण कर्नाटकान आर्ग्युमेंट घाला। म्हादय ट्रिब्युनला मुखार गोंयची केस ज्येश्ठ आदवोगाद प्रताप वेणुगोपाल आनी एजीचे टीमीतले एडव्होकेट दत्तप्रसाद लवंदे, एडव्होकेट पंकज वेर्णेकार, एडव्होकेट निनाद लाड आनी एडव्होकेट V मधुकरान मेळून मांडली। एजी सध्या फॉरेन भोंवडेर आसा। कर्नाटकान एक ह्या प्रश्नाचेर आपली जी पयलींची ऍप्लिकेशन आसा तेतून दुरुस्ती करून आपणाक दिवपाची अशी मागणी केली आणि पयलींची 7.56 TMC फीट ऑफ वॉटर आसा ती मागणी आसा तेंची। तेका तेंच्यांनी एडिशनल आणखी आमकां 4 TMC फीट उदक दिवचे आणि पयलीं कर्नाटक आपणाक जे ड्रिंकिंग वॉटराचे सांगताले म्हणजे पिवपाचें उदक कमी पडटा म्हणून आमी हे पाणी वळोवन व्हरता म्हणून सांगताले। ते कर्नाटकान आतां आपली भूमिका जी आसा ती स्पश्ट केल्ली आसा की तेंचे जे शेतकरी आसा ह्या शेतकऱ्यांक उदकाची खूप गरज आसा आणि तेका लागून जलसिंचनाचे शिंपणावळीचे उदक पुरवपा खातीर तांकां आनी एडिशनल 4 TMC फीट उदकाची गरज आसा। इतले मजगती म्हादयचेर गोंय कर्नाटकाचे काम बंद उडयता म्हणल्यार विर्डीचेर महाराष्ट्रान तकली वयर काडल्या। महाराष्ट्राचे विर्डी धरणा आड गोंयान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार घाल्लो इंटरलॉक्युटरी अर्ज बुधवारा सुनावणेक आयलो। महाराष्ट्र सरकाराच्या विर्डी धरणाच्या बांदकामाक गोंय सरकारान हरकत घेतल्या। हे काम बंद उडोवचें म्हूण गोंयान ट्रिब्युनला मुखार अर्ज घाला। ट्रिब्युनलान महाराष्ट्र सरकाराक अर्जाचेर जाप दिवंक 4 सप्तकांचो प्रास दिला। म्हादय आनी विर्डीचेर 9 डिसेंबरा सावन निर्णायक सुनावणी जातली। ते पयलीं 2 डिसेंबर मेरेन गोंय धरून कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक केशीन ज्यो गजाली जोडपाच्यो बदलपाच्यो आसात त्यो करून घेवच्यो पडटल्यो। बुधवारचे सुनावणेक एजी स्वता नाशिल्लो। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र अशा 2 दिग्गज राज्यां आड उदकाक झगडटाना गोंयाक घाळ रावन चलचें ना, बरेच पेंगट बांदचे पडटले ही गजाल बुधवारचे सुनावणेन दिसल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर स्नेहा सबनीस। गोंयची 91% स्कुलां 5 सप्टेंबराक शिक्षक दिसा मोदीचे भाषण आयकुपाक तयार जाल्यात। शिक्षण खातें सध्या स्कुलांनी टीव्ही आनी सिग्नलाची व्यवस्था करून घेता म्हूण शिक्षण संचालकान प्रुडंटाक सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिसा दिल्ली एका स्कुलांत भुरग्यां संवाद सादतलो। ताचे दूरदर्शन, रेडिओ आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं देशभर स्कुलांनी प्रक्षेपण जातले। गोंयचे 1790 स्कुलांतली 1737 स्कुलांनी टीव्ही आनी सिग्नलाची व्यवस्था केल्या। प्रधानमंत्र्याचो संवाद जाल्या उपरांत केंद्रीय HRD मंत्रालय स्कुलांचो रिपोर्ट मागयतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिसात देशातल्या कोट्यांनी विद्यार्थ्यां लागीं संपर्क साधपाचे आसात।
दिल्लीतल्या एका शाळेत नरेंद्र मोदी विद्यार्थ्यां लागीं उलोवपाचे आसा. ही भासाभास देशभर थेट दाखयतले. दनपारां 2:30 ते 4:45 मदीं ही भासाभास जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची ही कार्यावळ दाखोवपाची वेवस्था गोंयांतल्या सगळ्या शाळांनी करची अशी सुचोवणी शिक्षण खात्यान गोंयांतल्या अनुदान मेळपी आनी अनुदान न मेळपी सगळ्या शाळांक केल्या. प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी ही वेवस्था करची पडटली. गोंयांतल्या सुमार 90% शाळांनी मोदींचें भाशण दाखोवपाची वेवस्था केल्या. बाकीच्यो शाळा सध्या तयारी करतात. And the main message is regarding the students community to pass on the latest technology to be followed in the field of education. We have in Goa made the elaborate arrangement in almost all schools. About 91% of the schools we have covered till 1st September. We have 1,790 schools. And up to 1st September we have covered 1,731 schools. That is about 91%, 91%. दूरदर्शना बरोबरच रेडिओचेरूय ही कार्यावळ आयकूंक मेळटली. एज्युसॅट आनी इंटरनेटाचेरूय ही कार्यावळ पळोवंक मेळटली. प्रधानमंत्र्याची ही कार्यावळ कितले विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी शाळेत पळयली हाची माहिती शिक्षण खात्याक दिवची पडटली. ब्युरो वांगडा चेतन गांवस. बाळू फडके जीसीए अध्यक्षपदा वयल्यान कसोच देवाना. जीसीएचे वेवस्थापकी समितीत 2 गट पडल्यात. जीसीएचो सिनियर उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकाराच्या फुडारपणा खालच्या गटान विनोद फडकेक अध्यक्षपदा वयल्यान काडपाचो थाराव पास केलो. दुसरे वटेन फडके म्हणटा फक्त जीसीए कडेन संलग्न आशिल्ले क्लब आपल्याक अध्यक्षपदा वयल्यान दिवंक शकतात. एसएजीन जीसीएक दिल्ली मान्यताय काडून घेवपाच्या सरकाराच्या नोटीशीक जाप दिवंक फडकेन 2 सप्तकाचो प्राझ मागला. 2001तल्या तिकेट गेट प्रकरणात पेंडसे आयोगान दिल्लो अहवाल गोंय सरकारान मानून घेतला. तातूंत जीसीएचो अध्यक्ष विनोद फडकेचेर ठपको दवरला. हे प्रकरणातलो खंयचोच आरोपी जीसीएचे वेवस्थापकी समितीन आसूंक फावना अशें ह्या अहवालान म्हणला. मात बाळू फडके सध्या अध्यक्ष आशिल्ल्यान एसएजीन जीसीएची मान्यताय काडून घेवपाची नोटीस धाडल्या. ह्या नोटीसीचेर चर्चा करपाक जीसीएच्या वेवस्थापकी समितीची बुधवारा म्हत्वाची बसका जाली. सुमार 1.5 वर ही बसका चल्ली. ही बसका जाल्ल्या रुमान मिडियाक वचूंक मान्यताय नासली, पूण रुमाच्या भायर समितीच्या वांगड्या मदलो वाद आयकूंक येतालो. बसके उपरांत विनोद फडकेन मिडियाक बसकेविशीं माहिती दिली. I am here elected by the club. I am not elected by Dr. Sarkar. On the contrary, he is elected because of me. He has become came into the committee because of me, because I helped them to throw away Mr. Narvekar. दुसरे वटेन डॉक्टर शेखर साळकाराच्या म्हणण्याप्रमाण फडके ह्या पदार बेकायदेशीरपणान आसा. By majority, we have passed a resolution in the managing committee today that he should step aside till he comes clean. But does that resolution stand? It stands. Majority stands. As per the constitution, any decision in the managing committee is taken by the majority. What's the? No, but he says 15 days time, sir. So he has asked for time. Let him ask. But we have right to pass a resolution in the managing committee, and we have passed a resolution. Now, if he doesn't, it is his wish. What we can do? त्याकडे मारतले आम्ही झगडी करतले त्याकडे. What democratically is available to us, we have done. And tomorrow I hope that the High Court also takes sumoto action on this. Same thing has happened in the Supreme Court with the N. Srinivasan. तोही थंय नेटल म्हणटा की आपण काय करू ना आपण काय करू ना म्हणून तरी सुप्रीम कोर्टान ताका सायडीक दवरलो. Absolutely, he is occupying illegally that chair, and we will not allow him to function from there. जीसीएन धाडिल्ले नोटीसीक जाप धाडपाची मुजत बुधवारा सोंपली. मात जाप दिवंक फडकेन आनीक 14 दिसांचो प्राझ मागला. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेवया एक विराम.